मांद्रे मतदारसंघातलो विजेचो प्रश्न आता सुटावो जातलो। मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान 95 कोटी खर्चाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या। वीज सबस्टेशनाचे काम चालीक लागतले म्हण थळावो आमदार जीत आरोलकरान माहिती दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सो आतापर्यंत आम्ही असे ऐकला की जे मुख्यमंत्र्याकडल्यान काही फंड या मांद्रे मतदारसंघा खातीर तुम्ही घेतलो, कितें आसा विषय तो? पळय, जेन्ना आमकां गरज आसली पावर सबस्टेशन जो सँक्शन जालो, कितलीशींच वर्सां सँक्शन जावन पडलेलो, पूण ताका फंड्स नासले म्हणून उरलेलो। सीएमाक आमी रिक्वेस्ट केले, हांव गेल्लो पर्सनल मिटिंगूय घेतले, सीएमाक रिक्वेस्ट पावर सप्लाय आनी वॉटर सप्लायचो मेजर इशू आहा मांद्र्यान। सो तेणी तो मनार घेतलो, तेणी सांगलें डेफिनेटली जी म्हणून आपूण करून दिता तुका, आनी तशेंच तेणी इमिजिएटली आतां काल तेणी सँक्शनूय केलें। अरावंड 250 crores तेणी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा एंटायर गोंयान केल्या आनी 95 crores आमकां मांद्रे मतदारसंघाक दिल्या। सो मांद्रे मतदारसंघात तेणी आमचे ग्रीवन्सीस ऐकले आनी खरेंच तो सॉल्व करपा खातीर तेणी फंड्सूय अलॉट केले। आनी येणाऱ्या काळात म्हाका दिसता 1-1.5 वर्सान पावर सप्लायचो जो इशू मांद्र्यान तो आनी उरचो ना। सगळ्यांक पावर सप्लाय म्हणटा मांद्र्यातले उदकाचे प्रॉब्लेम कशा पद्दतीन आनी केन्ना सॉल्व जाता? मांद्र्याचे ऑलरेडी सीएमा कडेन डिस्कस केला, तेका एक त्याच्यात कॉन्स्टिट्युन्सीन त्यांनी एक प्रोजेक्ट घातला, तो तेका नोटिसी काडला। त्यांनी म्हाका एश्युरन्स दिला की जाता तितके प्रायोरिटी बेसिसचेर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोसिजराक लाग। JEE आहा तांकां घेवन बस, तांकां एक्सप्लेन कर, तेंचे कडल्यान आयडियाज घे आनी तो प्रोजेक्ट मूव कर, एस्टिमेट कर आनी PWD मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून आपले कडेन हाड। इमिजिएटली फायनान्शियल अप्रुवल दिवन ते काम स्टार्ट प्रायोरिटीज बेसिस। एका वर्साच्या पयलीं हो 1 वर्स ते 1 ते 1.5 वर्सां भितर उदकाचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व जाता मांद्रे।